या मया ह्या पदा खातीर फामाद आशिल्ले आनी एक संवसारीक पर्यटन स्थळ म्हणून वळख आशिल्ले मयाच्या तळ्याक सद्या वायट दीस आयिल्ले आसात। 4 वर्सां पयलीं ह्या तळ्याचो 10 कोटी परस चड रुपया खर्च करून विकास केल्लो आसा। मात विकास केले उपरांत ह्या तळ्या कडेन फावो त्या प्रमाणात पर्यटक येनात अशी कागाळ तळ्या कडेन आशिल्ले दुकानदार तसेच थळाव्या लोकांनी केल्या। ह्या मेळिल्ले म्हायती प्रमाण ह्या तळ्याचेर आशिल्ली बोटिंग सेवा फाटले वर्सभर बंद आशिल्ल्याचें कळटा। हेर सुविधा लेगीत बंद आसात। ह्या तळ्या कडेन सद्या पर्यटकांनी पुरायपणान फाट केल्ल्याचें दिसून येता। 2 वर्सां पयलीं ह्या तळ्याचेर पर्यटन विकास महामंडळान पर्यटक बस सेवा सुरू केल्ली। कांय दीस ही बस मय तळ्याचेर येताली, मात ताचे उपरांत ही सेवा लेगीत बंद जाल्ली आसा। हे पर्यटक येनात आनी ह्या तळ्याचेर सांसून आशिल्ल्याक मया तळ्या कडेन जे वेवसाय करतात त्यांच्या वेवसायाचेर हावळ आयिल्ली आसा। मजगती ह्या पर्यटन स्थळाक फुडल्या 1 नोव्हेंबराच्यान बरे दीस येतले असो विस्वास आमदार प्रेमीन सेठ हांणी उक्तायला। ह्या तळ्याचेर फुडल्या 1 नोव्हेंबराच्यान पर्यटनाक चालना मेळटली असो विस्वास तांणी उक्तायला। आतां पळोवचें पडटलें ह्या मये सारकिल्ल्या पर्यटन स्थळाचेर पर्यटक कशे येतात आनी पर्यटनाक वाव कसो मेळटा तो, आनी ह्या पर्यटन स्थळाक पयलींचे वैभव केन्ना मेळटा ते ताची सगळ्यांक प्रतीक्षा लागून राविल्ली आसा। संवसारभर नामना मेळिल्ले पर्यटन थळ मयेच्या तळ्याक आतां बरे दीस येतले खंय। येता त्या 1 नोव्हेंबरच्यान हांगा पर्यटनाक चालना मेळटली अशी माहिती मयेचो आमदार प्रेमीन शेठ हाणें दिली। आतां ह्या तळ्याक अच्छे दिन येतले काय ना हे येता तो वेळच सांगतलो। पळयात। मय तलाव हो आमचो नैसर्गिक दृश्ट्या संपन्न असो हो प्रांत, जेचे नांवा खातीर आमचे मयेचें नांव सुद्दां जगभर प्रसिद्ध जाता। हो जो मय तलाव आनी जो पर्यटन स्थळ जें आसा तेजें ब्युटिफिकेशन म्हणजेच ही जी आतां काम तेजें सुरवात करता, म्हणजे आतां जो तलाव हो कॉन्ट्रॅक्ट बेसिसाचेर जो जुवारकर म्हणून ताका जो दिल्लो काम त्या व्यक्तीक वचून काडून घेवन आतां प्रायवेट एका व्यक्तीक हे काम दिल्लें आसा आनी हो पर्यटन स्थळ जें आहा तें 1 नोव्हेंबर पासून सुरू जातलें। आमच्या ग्रामस्थांक हांव सांगपाक सोदतां, ह्या भागान जे कोण आमचे कर्मचारी आसले काम करताले तांकांय बी रोजगार मेळटलो आनी हे जे कॉन्ट्रॅक्ट बेसिसाचेर जे काम सुरू जालां 6 म्हयने तरी ताका ते कडेन कॉन्ट्रॅक्ट उरतले आनी ह्या पर्यटन स्थळाचे पूर्ण जे फॅसिलिटीज जे आहा, बोटींग फॅसिलिटी म्हणा, बंची जंपींग म्हणा, बाकी गार्डनिंग आनी जे रेस्ट हावजीस आहा, जे कॉटेजीस आहा ते सगळ्यो सुरळीत चलतल्यो। तेन्ना हांव लोकां कडेन मागतां की आमच्या ह्या गांवांत आसलेलो हो पर्यटन स्थळ हेजो आमी सुद्दां प्रचार करपाक जाय की आमच्या मयान येयात तुमी, आमच्या मयांतल्या ह्या भागांत तुमी पळया, नैसर्गिक दृश्ट्या असो संपन्न आसलेलो हो प्रांत, ह्या जाग्याचेर तुमी येवन रावचे अशें आव्हान तुमी करपाक जाय। गोमंतक टीव्ही खातीर तुकाराम सावंत।